बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सांत पावलू तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीन 1:12 अशें म्हणटा, कोणाचेर हांवें विस्वास ठेवला तें हांव बरें जाणो. मोगाच्यानो, पवित्र संस्कारा मुखार थोडो वेळ मागण्यांत चारूंक जेजूचेरूच विस्वास दवरून एकामेकाची भाव भयणी कशीं एकाच हिणांत रावूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आमचे हुस्के, कोंती, प्रश्न आडकोळी कुशीन दवरून शांत आमी जावया. आमचे मन, आमचे काळीज आमी जेजूक भेटोवन शांततायेन आमी जेजू मुखार बसूया. हो वेळ मागण्याच्याच मनान जेजू बरोबर सारूंक आमी तयार जावंक सगल्यांक मोगाचो येवकार आनी कुरपेन आनी आशिर्वादान भरलेलो दीस तुमकां आवडेता. सुरवातेकूच आमी गायन करतल्या. D46 शेळयांक हांव दार, दुर्पद आनी एकूच वर्स आमी गायतल्या. D46 शेळयांक हांव दार. Sotau sancta, Scilia caudar, Moci vorbi, Bedur soliar, Conui dosam, Satlo salvar, Surutaka, Tiuta visvasodas tuci, amashilia golia Jesu, ekatina dovulsumu, Tiuta visvasodas tuci, amashilia golia Jesu, ekatina dovulsumu. आयज जेजू मुखार थोडो विस्वासान वेळ सारतना आमचो विशय जातलो मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. देवाचें उतर आमकां सदांच बरें तें करूंक उस्कायता, नवें जिवीत दिता. तर आतां आयकतल्या त्या वाचपांत आमकां मेळटा, मार्ता घराच्या राटावळींनी गुल जाता आनी जेजूक अदीक म्हत्व दिवंक विसरता. पूण तिची भयण मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून रावून ताचें उतर आयकता. तर हें देवाचें उतर आयकून बरें तें आमी करूंक आमचें काळीज मन आमी ह्या वेळार तयार करुया.
सगळीं उबी रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 10 ओळी 38 to 42. मागीर घडलें तें हें. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलेली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवून तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडला म्हूण तुका कांयच पडना? हें आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी पोती पाळून सुमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो, खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिच्या लागचो तो काण घेवचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगलीं बसुया. आयकल्लें वाचप कसलें आमचें जिवीत जावचें आनी कसले तरेचें जिवीत देवाक मानता हें आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. देव आमच्या जिवितांतलें कितें आनी कसले तरेचें जिवीत पळोवन खुशाल जातलो हें नियाळ करूंक आमकां उत्तेजन दिता. जेजू एका गांवांत भितर सरतूच मार्ता नांवाची वस्तोरी जेजूक आपल्या घरांत येवकार दिता. ह्या घोडितांतल्यान जेजू सवें मार्ताचो हुस्को दाखोल जाता. मारिया जेजूच्या पांयां लागीं बसून ताचें उतर आयकूंक लागली. त्या काळार जेजूचे शीस ताच्या पांयाशी बसताले. मारियाय जेजूची शीस म्हणटना तिणें ताका आपलो सोमी म्हूण मानून घेवन ताचे कडल्यान शिकपाची खुशी दाखयली. मार्ता जेजू येतोच ताका कितेंय तरी पिवूंक खावूंक दिवंक जाय म्हूण कुजनांत गेली. मार्ता कुटुंबांतली वडील कशी कुजनांतलो वावर सुरू करता. जेजूक खावूंक पिवूंक जाय हो तिचो हुस्को आसलो. देवाचें उतर आयकप हीच कोरी भोगती म्हूण जेजू तिका उगडास करता. हें सांगतना मारिया सारकी आनी मार्ता चुकता अशें जेजू म्हणना. पूण देवाची खुशी सोदून तो तिका आपोवणें करता. मारयेन बरो वांटो विचलो कित्याक तिणें देवाचें उतर आयकलें. जेजूचे आवयन मारयेन देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलें. हें आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 21 ओळ 30 आनी 8 हांगा मेळटा.
आयचो विशय आमकां म्हणटा, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. तर मारयेचें बरेपण आपणावंक आनी अनुभवूंक मार्ताक जेजून उलो केलो, तसो जेजू आमकांय उलो करता. इंग्लिशींतल्यान अशें आमी म्हणटा, बीइंग वीथ द लॉर्ड एंड डुईंग फॉर द लॉर्ड. म्हणजे देवा सांगाता आसप आनी देवा खातीर वावरप. हांव हाचेर नियाळ करतना सांत जुजे वाजाच्या जिवितांतली एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. ती म्हणल्यार ल्हानूचतावन ताणें ताच्या जिवितांत एक बरो वांटो विचून काडलो. बीइंग वीथ द लॉर्ड म्हणजे जेजू सांगाता आसप. ल्हान आसतना आपल्या घरा लागीं आसलोल्या पणसाच्या झाडाचो आदार घेवन कोणाक कळनासतना मोदयांनी राती उठ्ठालो आनी कुट्टाळेच्या इगोर्जेंत वचून पवित्र साक्रामेंतान आसलोल्या जेजू सांगाताक वेळ सारतालो. तो जेजूच्या मोगान आनी कुरपेन वाडटालो आनी होच जेजूच्या सांगाता सारपाचो वेळ मोरोपुर्यान ताणें सांबाळ्ळो. तेच जेजूचो सांगात घेवन ताणें ताच्या उतराक पाळो दिवन जेजूचो वावर उर्बेन फुडें व्हेलो आनी जेजूक आपल्या बऱ्या कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिलो. तर आमच्या जिवितांत बरो वांटो आमी देवाक कसो दिवंक जाता काय? जो कुटुंब एकवटान मागणें करता तो कुटुंब सांगातान जियेता. जो कुटुंब देवाक आपल्या कुटुंबान मुखेल स्वाद दिता तो कुटुंब तेर्साचें मागणें करून सांगातान वाडटा, तोच देवाचें बरेपण जोडटा. आमच्या कुटुंबांत मागण्याचो वेळ मागण्यांक दिवन देवाच्या आशिर्वादांत आमी वाडुया. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसोर 18:20. जेजू म्हणटा, जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव हाजीर आसां. समुदायेन आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूक आमी वेळ दिता. ताचें उतर वाचून नियाळून जिविताक लावून ताच्या उतरान मेळ्ळोलें बरेपण म्हज्या भाव भयणीच्या आदाराक पावूंक बळ फावो करता. मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता आनी देवाक आमचो वेळ दिता तेन्ना ताच्या बळान आनी गोठायेन आमी वाडटा. हेच गोठायेन बरोवन समाजांत आमी बरें करूंक तोच देव आपलो आदार आमकां फावो करता. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसोर 12 वोळ 50. आमकां मेळटा ते भाशेन स्वर्गार आसता बापाची खुशी करून जेजूची भाव भयणां आमी जावंक वावरुया. आनी फुडें
मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवो 4:4 आमकां मेळटा. उंड्याच्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. हीं उतरां आमी आमच्या मनांत आनी काळजांत घोट रिगोवया. ह्या वेळार देवाच्या उतराक जबाब दिवन गीत आमी गायतले हांव B2 आमेन आमेन B2. Amen, amen, खालसा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. आमेन, आमेन, खालसा गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. तुझे उतर सोद, तुझे उतर मोलबाईतले उंच, दर्याइतले खोल, कडपाइतले गोठ, उदकाइतले मोल. आमेन, आमेन, खालसा गायतात तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. आमेन, आमेन, खालसा गायतात तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. उतरा तू रोचताय, उतरा सांबाळटाय, उतरा सोडयताय, उतरान बासायताय, उतरा तिरायताय, शारदी पावयताय. आमेन, आमेन, खालसात गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. आमेन, आमेन, खालसात गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटात. ह्या वेळार आमच्या काळजा मनांतली मागणी आमी जेजूशी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयक सोमया. सगलीं म्हणुया आमचे मागणे आयक सोमया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच आपले पोरचेक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आनी बरें तेंच आपल्या जिवितांत विचून काडूंक आपलो आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब आमचे मागणे आयक सोमया. आमची राजकीय फुडाऱ्यांनी
आमच्या देशाच्या आनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, बरे ते निर्णय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयक सोमिया. आमच्या गांवच्या सगल्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या जिविताची वाट चलतना देवाच्या मोगान आनी सांगातान वाडूंक तांकां कृपा आनी आदार मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयक सोमिया. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर आयकूंक आनी तें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयक सोमिया. आजुनूय जी आमच्या काळजान मनान आसात ती मागणी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. सगळीं दिमी घालून जेजूनूच शिकयल्लें मागणें आमी व्हडल्या भावार्थान बरोबर करुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मारिया आमची आस्कारीण, तिणें देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिलो. हेंच आमी आमच्या जिवितांत करूंक तिचोय आदार आमी मागुया. म्हणून नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पो तुजे तेसा, वस्तऱ्या मदे तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेत मरे देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.